मोगाच्यानो हांव प्रतापानंद नायक एक जेजुईत पाद्री गोंयांत कोंकणीच्या मळार सोद वावर आनी हेर वावर करतां आनी तुमच्या मुखार माणकां मतयां दवरतां. एका गांवांत प्रायस्तांचें एक घर आसलें आनी थंयसर प्रायस्त मनशांची सेवा जाताली. त्या घरांत एका कुडांत 2 जण प्रायस्त मनीस रावताले. एकल्याचें नांव विशेंत आनी दुसऱ्याचें नांव जुझे. आतां एकाच कुडांत 2 जण रावतात. दोगांक 2 खटलीं आसात. तांची इश्टागत जाली आनी विशेंतीचें खटलें जनेला लागीं आसलें आनी जुझेचें खटलें हे वटेन कुशीन. जुझेक चडसो न्हिदूनच आसतालो. तो चुकून उठून बसतालो. चलच नासलो, जायनासलें ताका. पूण विशेंत उठतालो, बसतालो, इल्लो भोंवतालो, रुमा भितर भायर वेतालो, असो आसलो. ताचें खटलें जनेला लागीं आसलें आनी थंय एक पडदो आसलो. सकाळीं उठून विशेंत पडदो इल्लोसो कुशीन करतालो आनी मागीर आपल्या इश्टाक जुझेक म्हणटालो, जुझे, आज पळय हांगासर ह्या जनेला भायर बाग आसा, थंय फुलांचीं झाडां आसात. कितलीं बरीं फुलां पळय. थंय पळय दसणी आसात हळद्या रंगाच्यो, हांगा तांबड्यो आसात. थंय पळय गुलाब आसात विविध रंगाचे. सोबीत दिसता ही बाग पळोवंक. थोडे रूख आसात, तांचेर फळां आसात. आंब्याचे रूख आसात हांगासर. थंय पणसाचो रूख आसा, पणस जालात पूण आजून पिकूंक नात, तरणे आसात. अशें हर एका दिसा तो कितें ना कितें सांगतालो आनी सांजेच्या वेळार परत्यान सांगतालो, जुझे, आतां पळय बागेचो रंग वेगळोच दिसता. आतां सांज जायत आयली, भुरगीं पळय भायर नाचतात, खेळटात, उडटात. म्हाका तांकलें जाल्यार हांवूय थंय वता आसलो आनी भुरग्यां सांगाता खेळटा आसलो. बरें दिसता पळोवंक हांगा. भुरगीं पळय कितल्या संतोशान आसात. अशें तो जुझेक सांगतालो. आनी जुझेक विशेंतीतावन ह्यो खबरो मेळटा आयकतच जुझेक बरें दिसतालें. एक दीस सकाळीं विशेंत उठलोच ना, न्हिदून आसा. नर्स आयली. तिणें पळयलें, लागीं येवन विशेंतीक हात लायलो. विशेंत न्हिदेंतच मेला. मागीर ताची कूड विशेंतीच्या सोयऱ्यांक दिली आनी जुझे खूब दुखी जालो. म्हजो मोगाचो इश्ट तो सरलो. म्हाका जनेला भायर बागेंत कितें कितें जाता तें सक्कळ तो म्हाका सांगतालो. आतां तो ना, आतां कोण सांगतलो म्हाका, असो तो दुखी जालो. दुसऱ्या दिसा ती नर्स आयली आनी तो तिका म्हणटा, सिस्टर, म्हाका ते विशेंतीची खाट आसा न्हय, थंय तुमी म्हाका शिफ्ट करात. नर्स म्हणटा, कित्याक? सिस्टर, विशेंत म्हजो बरो इश्ट आसलो आनी म्हाका जाय, म्हाका ताच्याच खटल्यार न्हिदूंक आतां मन आसा. तुमी उपकार करून म्हाका थंय शिफ्ट करात. तिणें म्हणलें बरें आनी हाका ते खाटीर शिफ्ट केलो. दुसऱ्या दिसा जुझे उठलो, कश्टांनी खाटीर बसलो.
ताका पांय सकयल तेंकूंक जायना आनी बसल्या कडेच ताणें पडदो असो कुशीन केलो. भायर पळयतच जुजे सारको अजाप जालो. कित्याक अजाप जालो? विशेन तितले दीस ताका म्हणटालो, जुजे आज बागेंत आमच्या दसणी फुल्ल्यात, गुलाब आसात, पळय सुकणीं पळय कितलीं, अळे कावळे आसात, पारवे आसात, कोवडे आसात, अळे घोणी आसात, आनी केन्ना केन्ना अळे किरी आसात पळय, अशें सगळें म्हणटालो. थंय कांय ना, बागय ना, रूखझाडांय नात, सुकणीं नात, फुलां नात, फकत थंय आनी एक बांदप आसा आनी वणत आसा, इतलेंच. मागीर तो चिंतूंक पडलो, अरे हे सगळे विशेन कितें सांगतलो म्हाका, काणयो कश्यो, हांगा कांयच ना. ताणें विशेंतीन हे सकट आपले काल्पनीक शक्ती वापरून जुजेक खुशाल करूंक हे सकट सांगतालो. थंय कांयच नासलें हे विशेन जाणा, पूण आपल्या इश्टाक खुशाल करूंक तो हे सकट सांगतालो. पळया, दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी खुशालकाय हाडूंक कितल्योश्योच वाटो आसात. काल्पनीकता वापरूनय आमी तांची खुशालकाय वाडोवं येता. बऱ्यो गजाली सांगूनय तांची खुशालकाय वाडोवं येता. तांकां एक उमेदीचें उतर दिवन आमी जाता. तांचे लागीं बसून आमी उलोवन वा तांणी सांगलें आमी आयकतच त्या मनशाची खुशालकाय इल्ली वाडटा. कितल्योश्योच वाटो आसात आमकां दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक, आनी हें गरजेचें. कित्याक मनशाक सांगात जाय. आमी मनीस एक एकले जिवंक शकना. तुजे कडेन कितलेय दुडू आसूं दी, भांगर आसूं दी, गिरेस्तकाय आसूं दी, तुका मनशांचो सांगात जाय. पळय, जे वस्तूर आमी आमच्या आंगार घालता तें कितें आमी शिंवलां, तें कोणें तरी तयार केलां, कोणें तरी विकलां आनी मागीर शिंवप्यान तें शिंवलां. जें कितें आमी खाण खाता तें आमी पिकयलां, शेतकारान खंय तरी पिकयलां. कोणें भात रोयलां, कोणें गंव रोयलां, कोणें नाचणो रोयला, कोणें फळां वस्तू तयार केल्यात, आनी हाका लागून आमकां खाण जेवण मेळटा न्ही. ज्या घरांत आमी रावता तें घर कितें आमीच बांदलें वय, पयशे आमचे वय, पूण तें काम करपी मनीस दुसरे न्ही. दुसऱ्या मनशांनी येवन आमचें घर बांदलां न्ही. म्हणटच आमकां हेरांची गरज आसा. हेरां विणें आमी ह्या संवसारांत जिवंक शकना. पूण हेरां सांगात आमी जियेतना आमी आमचें चिंतल्यार जायना. तें जाता स्वार्थपण. हांव म्हाका, तूं तुका, देव समेस्तांक हें चिंतप स्वार्थी चिंतप. आमचें चिंतप आसूंक जाय हांव म्हाका, हांव तुका आनी हांव समेस्तांक. तांकता तितलें हांवें दुसऱ्यांक बरें करूंक वावरूंक आसा. नाजाल्यार आमच्या जिवितांत कितें अर्थ आसा? आमच्या जिविताक अर्थ ना. आमच्या जिविताक अर्थ आमी हाडूंक जाय जाल्यार आमी दुसऱ्यांचें पयलें बरें चिंतूंक जाय. जेन्ना हांव दुसऱ्यांचें बरें चिंततां तेन्ना म्हज्या तोंडांतल्यान दुसऱ्यां विशीं बरीं उतरां येतात. आनी जेन्ना दुसऱ्यांचें बरें चिंततां आनी बरें उलयतां, म्हज्यो करण्यो बऱ्यो जातल्यो न्ही. पूण हें आमी करता, आमी कितें करता पळया, आमचें चिंतपच नकारात्मक, नेगेटीव. दुसऱ्यांचें बरें पळोवचे सुवातेर आमी तांचें कितें चुकलां तेंच पळयता आनी ताचेरच भर घालता आनी ताचे विशीं हेरांक सांगता. तांतल्यान कितें बरेंपण मेळटा? दुसऱ्यांच्या जिवितांत इल्ली गोडसाण आमी हाडली जाल्यार आनी तांच्या जिवितांतली गोडसाण इल्ली उणी केल्यार
तांचें जिवीत सुखी जावचें ना तें आमी करूंक आसा. आनी आमी आमकांच क्रिस्तांव म्हणटा. क्रिस्तांव म्हणल्यार कोण? गळ्यांत खुरीस बेंतीन कोंत घाल्यार आमी क्रिस्तांव जाता तें कोणेंय घालयेत. आतां खुरीस घालचें एक फॅशनच जालां. आमी इगर्जेक गेल्यार क्रिस्तांव जाता. इगर्जेक कोणेंय वचूंक जाता, देवाचें घर. आमच्या जेवणा खाणा वयल्यान, आमच्या न्हेसणा वयल्यान आमी क्रिस्तांव म्हणूंक जाता? ना. तर आमी क्रिस्तांव म्हणून कशें कळटा? म्हज्या जिवितांत क्रिस्त आसा. क्रिस्त आनी हांव मेळून क्रिस्तांव जाता. म्हज्या जिवितांत जर क्रिस्त ना तेन्ना हांव मात्र उरतां. आनी म्हज्या जिवितांत क्रिस्त आसा तें कशें कळटा? हांव क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे जियेता. आनी क्रिस्ताची शिकवण कितें? मोगाची. आतां मोगाक विविध रुपां आसात आनी तांतलें एक रूप सेवा. जेन्ना हांव दुसऱ्यांची सेवा करतां आनी मोगान करतां, उमेदीन करतां, तळमळीन करतां, तेन्ना दुसऱ्यांचें जिवीत हांव अर्थाभरीत करतां. विशेंतीन तेंच केलें जुजेच्या जिवितांत. विशेंती कडेन काय व्हडले पयशे नासले आनी कांय नासलें. ताणें एक काल्पनिकता वापरून जुजेचें जिवीत सुखी केलें. आमी विशेंते बरी जायतें करूं येता. आनी तशें केल्ल्यान मात्र आमी आमच्या जिवितांत मुखार वेता आनी हेरांकय आमी मुखार हाडटा. आमीच मुखार गेल्यार पावना. आमचे बरोबर आमी दुसऱ्यांक व्हरूंक आसा. सांगाता व्हरूंक आसा आमी दुसऱ्यांक. तुमी माणका मोतयां आयकतात. दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनला तर्फेन ही माणका मोतयां तुमकां आयकूंक आनी पळोवंक मेळटात. तुमकां बरी लागल्यार तुमची प्रतिक्रिया दिया. ह्या चॅनलाक तुमी वर्गणीदार सबस्क्रायबर जाया. कांय फारीक करची गरज ना. तुमी आदार केल्यार दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनल आजून तुमकां बऱ्यो कार्यावळी दिवंक तांकां जातलें. आनी अशें तुमी करचें ही तुमकां म्हजी खालती विनंती. आमचो तुमचो मोग उरोवं दी, वाडत वचूं दी आनी हातूंतल्यान आमी एकामेकाक बरें करचीं मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.